व्हिडिओ जाता काय लाईव्ह होता आहे लाईव्ह होता बस बस आवाज आवाज बस हां तर ईश्रामध्ये कार्ड हे केल्यात किती ई श्रम कार्ड जे आम्ही लोकांक दिता ते अनऑर्गनायज वर्कर जे आसात आनी चड करून मायग्रंट वर्कर जे आसात तांकां बेनिफीट दिवपा खातीर हो कार्यक्रम आमी अर्बन पुअर जे आसा तेंचे खातीर आमी कंटिन्युअस दवरलेलो आसा. पयर आमी तुमी जाणा आमचे डबलिंग वाठारांत जाले आज आमी हिंगा वास्को मांगोर हिल म्हणजे बाबदाजीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी हे कार्डार खूब गव्हर्मेंट ज्यो स्किम्यो आसा त्यो डायरेक्ट टू बेनिफिशरी त्यो स्कीम म्हणजे पयशे ट्रान्सफर केल्ले जाता आनी ताका कितल्यो बेनिफीट आसा ते आमी सारके तांकां एक्सप्लेन केल्ले आसा. पयलेच खेपे जे अनऑर्गनायज सेक्टर आसतले जे ऑर्गनायज सेक्टरा मेळटा ते भाशेन बेनिफीट तांकां मेळटले. म्हणजे तुमी पळयला पॅन्डेमीक टायमार कितले लोकांक त्रास जाले तेन्ना डायरेक्ट तांच्या एकाउंटाक पयशे गेले तांकां फायदो जाता. आतां इवन कशें आमचें किसान कार्ड आसा वॉट एवर बेनिफीट्स आर ते डायरेक्टली इट गोज टू द किसान अकाउंट. सेम वे फॉर द फर्स्ट टायम अनऑर्गनायज सेक्टराक बेनिफीट आमच्या केंद्र सरकारान दिल्लो आसा आनी आमचे पक्षा प्रोग्राम जाता तेन्ना आमी लोकां आपूण तांकां ही कार्डांची सवलत दिता. हे सगळे पावता सर आख्ख्या वाठारांत पावतले सगळ्यांक पावता. हय वी वॉन्ट मॅक्सिमम पीपल टू टेक बेनिफीट. जाय जास्त लोक बेनिफीट घेता आनी कार्ड करता दिसता तांकांच बरें ते फ्युचराकूय बरें. म्हणजे बाब आयज ते कार्ड हेका दिसून सांग. आज आमच्या केंद्राच्या सरकाराक 8 वर्सां कंप्लीट जाली. त्या 8 वर्सांच्या निमित्यान भारतीय जनता पार्टीन हे सगळे कार्यक्रम दवरल्या. सगळो देशभर हो कार्यक्रम जाता आनी आज ई श्रम हाजो कार्ड आशिल्लो म्हणजे खंय तरी लोकां पर्यंत ज्यो स्किम्स केल्या त्यो लोकां पर्यंत पावता की ना हाजी एक जाणकारी घेवप आनी ज्यो जर तर पावना जाल्यार तांचे पर्यंत त्यो पावोवप ह्या खातीर हे सगळे आमी प्रोग्राम दवरले. त्या हातूनच हो ई श्रम कार्डाचो आज एक प्रोग्राम आशिल्लो. जशें सरान सांगलां बारीकांतल्या बारीकाच्या समाजाचे पर्यंत ही स्किमी पावच्यो एक लास्ट म्हणजे अंत्योदय तत्वाचेर जे सरकार हे काम करता म्हणजे गरीबांतलो गरीब समाज आसूं ते लास्ट मनशा पर्यंत सगळ्यो सरकाराच्यो स्किमी पावता की ना पावता जाल्यार त्यो वेवस्थीत हे करचे आनी पावना जाल्यार तांचे पर्यंत त्यो स्किमी पावोवप ह्या खातीर हे सगळे कार्यक्रम चालू आसा. आनी तुमी आज उपस्थिती पळयले जाल्यार आमकां कळून येता की हे सगळे कॅम्प जे आसा गरिबा पर्यंत पावतात लोकां पर्यंत पावतात. तुमच्यो ज्यो स्किम्स नरेंद्रभाई मोदीन केल्या त्यो लोकां पर्यंत पावतात आनी सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे आज हे गरीब जनते कडेन पसून सगळ्या कडेन अकावंट नंबर आसा ते बी भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या सरकारानूच सगळ्यांक ओपन करून दिल्या आनी खंय तरी पयशे जे पळय येतात ते डायरेक्ट तांच्या अकावंटार ट्रान्सफर जाल्ले कारणान ते बेनिफीट डायरेक्टली तांकां मेळटा. मिडलमॅन आनी कोण ना हें म्हाका दिसता पयलीं जायनाशिल्लें. हे सरकाराच्यो उपलब्धी कितें आसा हें कितें आसा तें सगळें जनते पर्यंत पावपा खातीर हे कॅम्प्स आमी दवरल्या आनी ताजोच हो एक भाग आसा. बघ जशें गाजी बाबान सांगलें सरकाराक
मोदी सरकाराक 8 वर्सां पूर्ण जाल्ले. विविध कार्यक्रम आमी वास्कोनूच न्हू गोंयानूच नाजाल्यार आख्या देशभरान आमी कार्यक्रम घडोवन हाडटा. आयज हो कार्यक्रम हा अंडर अर्बन पुअर आनी आमचो गोंयचो इन्चार्ज जो आसा बाबा आमचो मोविन गुदिन जो आमचो मिनिस्टर आसा तो इन्चार्ज आख्या गोंयाभर आनी हो जो कार्यक्रम आमी ई श्रमाच्या माध्यमांतून आमी लोकां मेरेन पावोवपाचो प्रयास केल्लो आसा. हो फक्त वास्कोनूच न्हू जाल्यार फाल्यां सकाळीं मुरगांवान आसतलो, मागीर म्हापसा आसतलो, मागीर पणजी आसतलो, मागीर फोंडा आसतलो, अशे 5 शहरान आमी हो कार्यक्रम घडोवन हाडपाचो प्रयास केल्लो आसा. इतलें दाखोवपाक की अवेरनेस करपाक की मोदी सरकारान ज्यो स्किमी लोकां मेरेन पावयलेल्यो आसा त्या पावोवपाचे स्किमी काडिल्ल्यो त्या लोकां मेरेन पावोवपाचें काम आमी हांगा करता. हांगा लोक खंय तरी शॉर्ट मायंडेड आसा, विसरतात तें खबर नासता कोणी स्किमी केल्या पळय त्यो स्किमी अवेरनेस करपाक लागून आमी हो प्रयास केल्लो आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते गोंयभर न्हू आख्या देशभरात काम करतात. अंडर द लिडरशीप आमचो डायनामीक लिडर मोविन गुदिनाचे अंडर तुमी आतां हें करीत कशें दिसता? खरें म्हटल्यार आमकां खूब भारतीय जनता पार्टीचे नशीब आनी हें बरेपण की मोविन गुदिनो सर असले आमचे आमदार आनी मंत्री आज आमच्या बरोबर त्यांच्या मार्गदर्शना सकल आमचो मुर्मगांव तालुका आज डेव्हलप जाता. जशें तेंच्यान दाबोलीचें डेव्हलपमेंट केलां तशें वास्कोच्या डेव्हलपमेंटा खातीर ते आतां दाजी बरोबर ते फुडें सरलेले आसा. आणि हो जो कार्यक्रम आज घडोवन हाडला तो देशभर अनऑर्गनायज सेक्टर मागीर ती घरान काम करपी बायल आसतली, कोणतरी वावराडी आसतली किंवा मोटरसायकल पायलट आसतलो, रिक्षा ड्रायव्हर आसतलो, व्हेजिटेबल वेंडर आसतलो, जांकां PF ESI ना तेंच्या खातीर आमी हे ई श्रम कार्ड करता. म्हणजे तांकां जे बेनिफीट मेळचे तितून 12 रुपयाचो इन्शुरन्स पहिल्या वर्सा खातीर फ्री आसा. मोदी सरकार 12 रुपयान तुका 2 लाखाचे बेनिफीट दिता किंवा 340 रुपयान नॅच्युरल डेथाक परत 2 लाखाचे बेनिफीट दिता. हे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे गव्हर्मेंट मोदीजी यांच्या नेतृत्व आजकाल चालू आसा. त्या निमित्तान आज आमी वास्कोन जमल्या. श्री मोविन गुदिनो सर आयले, श्री कृष्णा साळकर, दीपक नायक आनी सगळे कार्यकर्ते हांगासर वावरता. तसोच लेबर डिपार्टमेंट वावरता. आमी चड देव बरी करूं म्हणटा श्री मोदींचे की शेवटच्या मनशा पर्यंत आमी पावपाचो प्रयत्न करता आनी लोकांनी आमकां साथ दिवची. देव बरें करूं. वंदे मातरम. थँक्यू सर. थँक्यू.